बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमियान जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. जेजू ख्रिस्त ते मोगाच्यानो आयची जेसुती आमकां संवसारीक रेस्काय लब्ध नासतना देवाचे संपूर्ण तरान पात्यान जिवंक उलो दिता. प्रस्तुत समाजांत मनीस आपली संवसारीक रेस्काय सोडोवच्यार आनी बुजोवच्यार मागणी जाला. पूण आयचे सुवार्थेन जेजू सांगता ग्रेस मनशांक सर्गींच्या राजा रिगोवंक कठीण कश्ट मारतले. पापा फ्रांसीस म्हणटा जेन्ना आमी दुडवाचेर अधिकाराचेर आनी आमच्या हामाचेर पातेंनी दवरता तेन्ना खरो संतोश जोडूंक शकना. तर मोगाच्यानो देवाचे संपूर्ण भरोसो दवरून आमचे ग्रेस्तकायेंत इल्लो वांटो दुबल्या थंय वांटून घेवंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. मिसाचें पवित्र बलिदान भेटूंक आमकां समे तयार करया. त्या पवित्र देवा मुखार आमी आसां. आमचे सगळे व्यक्तित्व ताच्या मुखार दवरया, वळखून घेवया आनी आमचे उणेपण आनी सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्य हांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सांबाळी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां आवडीन म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्वानी विनंती करां प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थोया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसा नासलेली वर्ती देणी तुवें तयार केल्याय. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तूं परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय. आनी हे परी आमचे आशे वर्ती तुवें बसायलेली देणी आमकां फावो जावं. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव. तुजे सुवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. नायकत्वाच्या पुस्तकांतले वाचप. सरस्वत दूत आयलो आनी तो ओपराच्या सिंदूरका पोंदा बसलो. तो रूख अबिदेराच्या वंशाच्या जेवूसाचो. तसो पूत गिदियोन मिद्याना तावन गोलिपूच्या गती ताका घटण्यान तो मळटलो. सरस्वत दूत ताका दिश्टी पडलो आनी ताणें ताका म्हणलें,
बळिश्ट झुजाऱ्या सरस्पो तुजे सोबे आसूं. गिदियोनान ताका जाप दिली, म्हज्या धनिया सरस्पोर खरोच म्हजे सोबे आसा, तर हें सगळें आमकां कित्याक घडलें? आमच्या पुर्वजांनी आमकां वर्णिल्लीं ती विचित्र कृत्यां खंय आसात? तांणी आमकां सांगलें, सरस्पुरान आमकां खरेंच इजिप्तांतली भायर काडिल्लें. पूण आतां सरस्पुरान आमकां सांडल्यांत आनी मिदियानाच्या अधिकाराखाल घाल्यांत. सरस्पुरान ताचेशी गुवोन म्हणलें, वोस आनी तुजे थंय आशिल्ले सक्तेन इस्रायल पोरचेक मिदियानाच्या हातांतली सोडय. वय हांव तुका धाडटां. गिदियोनान ताका जाप दिली, म्हज्या धनिया हांव इस्रायल पोरचे कशें निवारूं? पळय, माणसें म्हजी कुळी भोवच ल्हान आनी म्हज्या बापायच्या घराण्यांत हांव सक्ता प्रास निमाणो. पूण सरस्पुरान ताका म्हणलें, हांव तुजे सोबे आसतलो आनी तूं मिदियानाचो तांच्या मदल्या निमाण्या मनशा पर्यान नाश करतलोय. गिदियोनान ताका जाप दिली, म्हाका तुजी कृपा लाभल्या तर म्हजे कडेन उलयता तो तूंच म्हूण म्हाका कळीत जावच्याक म्हाका एक उणार दी. हांवें वचून तुका म्हजी एक ल्हान काणीक हाडून येसर दया करून हांगासर वचनाका. ताणें जाप दिली, तूं फाटीं येसर हांव हांगास रावतलो. गिदियोनान वचून एक बोकऱ्या पील मारलें आनी एक एफा गोवा पिट्याच्यो बकऱ्यो करूंक केल्यो. ताणें बोकऱ्या पिलाचें मांस एका दाल्यांत घालें आनी एका आयदनांत कडी ओतली आनी हें सगळें सिंधू रुखा मुळ्यांत हाडून देवदूता मुखार दवरलें. तेन्ना देवदूतान ताका म्हणलें, मांस आनी बकऱ्यो घेवन त्या कटपाचेर दवर आनी कडी ओत. गिदियोनान तशेंच केलें. सरस्पुराच्या दुतान आपल्या हातांतली बेतकाडी मुखार हाडली आनी ताचे तकलेन मांस आनी बकऱ्यो आपडल्यो. तेन्ना कटपातान उजो भायर सरलो आनी ताणें मांस आनी बकऱ्यो ग्राशिल्ल्यो. पूण सरस्पुरा दूत गिदियोनाच्या दोळ्या मुकलो ना पयस जालो. ओ सरस्पुराचो दूत म्हूण गिदियोनाक समजत ताणें म्हणलें, हाय सरस्पुरा देवा, हांवें सरस्पुरा देवदूताक मुखामळी पळयलो. सरस्पुरान ताका जाप दिली, शांती तुजे सोबे आसूं, भियानाका, तूं मरचो नाय. गिदियोनान त्या सुवातेक एक वेदी उबारली आनी ताका सरस्पूर शांती म्हूण नांव दिलें. देवाचें उतर. देवाचे उडकार. सरस्पूर आपले परचेक समाधानाचे उतार सांगता. सरस्पूर आपले परचेक समाधानाचे उतर सांगता. सरस्पूर कितें सांगता तें हांव आयकतलो. तो समाधानाचे उतार सांगता. वय आपल्या परचेक आपल्या भक्तांक आनी सगळ्या काळजांत ताचेशी परततल्यांक शांती पाठयता. सरस्पूर आपले परचेक समाधानाचे उतर सांगता. मोग आनी विश्वास पोवन एकामेका भेटतात. नीत आनी शांती एकामेका आरोन धरतात. विश्वास पोवन भुमींतले उपजातले. नितीवंत पोवन सर्गाता नदर घालतले. सरस्पूर आपले परचेक समाधानाचे उतर सांगता. खंडी जावन सरस्पूर आमकां समृद्धी पाठयतलो आनी आमची भूंय आपले फळ दितली. नितीवंत ताचे फुडल्यान वेतले आनी अशें वचून ताची वाट तयार करतले. सरस्पूर आपले परचेक समाधानाचे उतर सांगता. कितलो वर्तो ग्रेस जेजू क्रिस्त जावन आसलो तरी तो दुर्बळ जालो. कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस करच्याक. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. तवळ जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो,
सतस हांव तुमकां सांगता, ग्रेस्त मनशाक सर्गेच्या राज्यांत रिगोवंक कठीण कश्ट मारतले. परत्यान हांव सांगता, एक खरें सुवेच्या बिड्ड्यांतल्यान पाशार जायत, पूण ग्रेस्त मनीस सर्गेच्या राज्यांत तितले ससरायेन रिगासोना. इतलें आयकून ताचे शीस थटक जाले आनी म्हणाले, तशें जाल्यार बाचाव जावचें कशें कोणें? जेजू तांचेर आपली दिश्ट लावन म्हणालो, मनशांक तें असाध्य वय, पूण देवाक सर्व संगती साध्य. तितल्यार पेद्रू उलोवन म्हणालो, अळे पळय, सक्कड सांडून तुजो फाटलाव केला, आमकां तर कितें मेळटलें? ताका जेजून जाप दिली, सतस हांव तुमकां सांगता, नव्या जिवितांत मनशा पद आपल्या महिमेच्या सिंहासनार बसून आसतना म्हजो फाटलाव केल्ले तुमी 12 सिंहासनाचेर बसून इस्रायलाच्या 12 कुळयांची नीत करतल्यात. ह्या शिवाय जाणे म्हज्या नांवा पासत घरदार, भाऊ भयणींक, आवय बापायक, भुरग्यां बाळांक आनी भुंयबाट सांडलां, ताका 100 वांट्यांनी पाटी मेळटलें आनी तो सासणीक जिवीत जोडटलो. पूण सबार जण पयले आसात ते निमाणे जातले आनी निमाणे आसात ते पयले जातले. देवाचे उतर. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ते मोगाळ भावण आनी भयणीनो, ग्रेस्त मनशाक सर्गेचे राज प्रवेश जावंक कितले कश्ट. खरें सुवेच्या बिड्ड्यांतल्यान पाशार जायत, पूण ग्रेस्त मनीस न्हय. कित्याक ग्रेस्ता विशयांत असलें फर्मान पवित्र पुस्तकांत पळोवन गेल्यार खाली वांजेलाचेरच दिश्ट गेली आमी. हेर कडेन ग्रेस्त मनीस ह्या ग्रेस्त मनशा विशयांत आयकूंक मेळचें जाल्यार जेजूच्या तोंडांत हांव हें सांगच्या आदीं ताका ग्रेस्त तरणाटो मेळोवंक आयला. सर्गेचें राज जोडचें जाल्यार आमी कितें करीचें म्हणटा. आनी जेजू तांकां उपादेस पाळ, आचाकी चड सगळें सांडून म्हजो फाटलाव कर म्हणटाना तो बेजारायन पाटींग गेलो म्हणटा वांजेल. फाटल्या दिसांनी आयकल्लो ग्रेस्त तरणाटो. आनी एक कडेन आसा ग्रेस्त मनीस आनी लाजर कुमोक करिना, येमकोंडाक वेता. ग्रेस्त पिसो जायतें ताच्या भटांनी पीक जालें, पूण कशीं आपणाची कोठारां म्हूण आणकी चड पुंजावचें म्हणून चिंतूंक लागलो. ग्रेस्त पिसो. देवाळांत खाणीक गेल्ले ग्रेस्त मनीस मस्त मस्त खाणीक हाडनायल्यात, बरो आवाज करून घालतात, सगळ्यांनी पळयचें म्हणून. दुर्बळी एक स्त्री घालता, कोणीय पळयना, जेजू पळयता. कंटिन्युअस जावन असलें आमकां पळोवंक मेळटा. आनी एक कुशीन आसा, 5000 जणांक वाडतना ते उंडे स्पॉन्सर केल्लो कोण? धाकटुलो भुरगो. कसले उंडे? जवाचे उंडे. गोवाचे न्हय, जवाचे. दुबळ्या लोकांचें खाण. त्या दी स्पॉन्सर रावुरलो तो दुबळो भुरगो, ग्रेस्त मनीस न्हय. ग्रेस्तांनी हाडून घातले, हाडले, रावना. ग्रेस्तांनी तर युजूच करून तांची ग्रेस्तकाय खंडीत केल्या. लुकाच्या वांजेलांत पळयल्यार एक 4-5 स्त्रियांचे नांवां आसात. 7व्या अध्यायांत आमकां पळोवंक मेळटा 4-5 स्त्रियांची नांवां आसात. आनी आपणाच्या ग्रेस्तकायांतले जेजूच्या मिसावाक ताच्या फाटलावदारांच्या खर्चाक म्हणून स्पॉन्सर रावली, कुमोक केली म्हणून सांगता. तशें म्हळ्यार ग्रेस्तकाय पाड न्हय. ग्रेस्तकाय जर तूं सारक्या रितीन वापरूंक शकताय तर खंडी जावन बरी. हें पयलें लिसांव. ग्रेस्तकाय म्हळ्यार पयशे दिरवेंत जायचे म्हणून ना. ग्रेस्तकाय विविध रितींची आसा. समजुनेची ग्रेस्तकाय आसा, इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी. चड आनी चड तुका समजता. तूं बुदवंत मनीस, तुका अडकळ जायत की या तुका एक आधार जायत देवाचो शिव वचोंक, जायते फावटी ती अडकळ जावंक शकता. तुजी तालंतां, हुद्दे, हांवें हो हुद्दो जोडल्या उपरांत नॅक्स्ट कितें, आनी एक हुद्दो जोडचे, तो जोडल्या उपरांत आनी कितें वयलो सजे, इस्सा आशा.
फामाद जाल्या उपरांत आणखी चड आनी चड लोकांक आणखी चड ही एक आशा आतां म्हणतली. जावं सबाई, जावं लोकांन मांडचें, जावं हुद्दे, हे सगळे बरें वायट न्ही, वापारूंक कळीत आसल्याक मात्र. वापारूंक कळीत नासल्याक ते एक व्हडली अडकळ जाता, व्हड अडकळ. आनी ह्या खातीर कुर्साचो सांजो हांव आपल्या एसेंट ऑफ माउंट कार्मेल दोंगराचे सडणे ह्या 3ऱ्या पुस्तकांत 16-45 अध्याय, 30 अध्याय तो खाली ह्या संगतीक तो सीमित दवरता. ग्रेस्तकाय कशी वापरची, कसली पुरो ग्रेस्तकाय आसा, ती ग्रेस्तकाय आसतना खंयच्या रितीन मनीस सिरकून पडचे अवकाश आसा, खंयच्या रितीन तो एक पास जाता. भाऊ न्हू भयणी न्हू, पेद्रुआईच्या वांजेलान आमी सगळें सांडलां, आमकां कितें मेळटलें न्ही, जाय कितें सांडलें गी, सगळें सांडलें गी, भौशा ना. ताका कळीत आसल्या बरें ताणें सांडलें, पूण मागीर मागीर ताका पळोवंक मेळटात आनी आणखी जायत त्यो संगती सांडूंक आसात. आमी कोणूच सगळ्यो संगती सांडूंक शकना. सावकास एक सांडतना आनी एक असो गुलाम जाता, मागीर एक सांडतना मागीर एक असो गुलाम जाता. तो एक समस्या आमच्या हर एकल्याचो. जेजून सांगलें एकल्यान दोगां दनयांची सेवा करूंक जायना. आमी सोदून काडूंक जाय हांव कितें आसो, खंयचे आसो, कोण आसो गुलाम जाला. जर हांव गुलाम सोम्याची संपूर्ण सेवा मोग फाटलाव करूंक हांव शकना. व्हेरी क्लियर. थोडे फावटी आमी आमच्यात मोगार पडटा, थोडे फावटी आमच्यात चिंतपाचेर आमी मोगार पडटा, थोडे फावटी आमच्या सोबायाचेर जावंक पुरो, आमच्या शातीचेर, आमच्या एचिवमेंटाचेर, ह्या सगळ्याचेर आमी मोगार पडटा. सोमी आमकां असल्या गुलामपणांतावन, असल्या बंदडेतावन, असल्या जैलातावन सुटका दिवं आनी सर्गींच्या लाजांत संपूर्ण जावन तें सस्नाचें सूख भोगूंक ह्या संवसारांत ती सुटका आमकां तो लाभो. ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर ही कृपा तो आमकां फावो करूं. आमेन. भेटता वास्तुका स्वीकार करे बापा. उंड्या वायना संगी भेटता मी देणी मारून तुंगे ये बापा. स्वीकार कर बापा. काणीक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिबर. जीवन आमचे नंदन कर. स्वीकार कर बापा. काणीक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिबर. जीवन आमचे नंदन कर. भावां भयणीनो, आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. प्रितीच्या बापा, आमचें हें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजे आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक निर्मी क्रिस्तमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धीन वासुया. वश आमी करूंक फावो. मोगाळ बापा,
आमी तुका अर्गां दिता तुजो आनी एकामेकाचो मोग करूंक तुवें आमकां रचल्याय तुवें आमकां एकामेकाक पळोवंक दोळे दिल्याय आनी एकामेका लागीं उलोवंक जीब आनी कान दिल्याय हे परी आमी सगळीं इश्ट जावन सुखांत आनी दुखांत वांटेली जाता देखून तुका वळखून तुजो मोग करतात तांच्या सांगाता सगळ्या काळजान आमी तुजो उपकार मानता आनी तुज्या सर्व दुतां भक्तां बराबर संतोषान आमी तुका वाखणता पवित्र 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 सर्वेस्पर्तो सर्व आनी संसाराचे भगवान सर्वेस्पराचे नामे ताकाचे वय बापा खरोच तूं पवित्र आमचे थंय आनी सगळ्या मनशां थंय तूं भोव मोगाळ देखून आमी तुका अर्गां दिता भोव करून तुज्या पुताक जेजूक आमकां दिलाय देखून आमी तुका दिनवासता पाता करून मनशां तुका सोडून पयस गेलीं आनी एकामेकाचो मोग करिना जालीं देखून तुवें जेजूक संवसारांत धाडलोय ताणें आमचे दोळे आनी आमची काळजां उक्तीं केलीं आमी सगळीं भाव भयण म्हणून आनी तूं आमा सुमेस्तांचो बापूय म्हणून ताणें आमकां दाखयलें तो आमकां आतां हे वेदी भोंवतणी एकठांय करता आनी आपणें केलें तेंच कर म्हणून सांगता बापा आमी हाडलेल्या देण्यांचेर ह्या उंड्या दाका वायनाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती पवित्र कर ती बदलून जेजू क्रिस्ताची तुज्या पुताची कूड आनी रगत करून आमकां दी आमचे पासून मरोवंक वेचे आदले राती जेजून आपल्या शिसां लागीं शिसां सांगाती निमाणे पावटी जवान केलें ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका दिन वाचलो ताणें उंडो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची तेच परीन ताणें दाखा वयनान बरयली काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात भवर्त सगट परगतुया Sumi Jesu melo, Sumi Jesu melo, Sumi Jesu जीवन झाला हो पावता सगट आमी परगटा जेजू नव्याने बापा तुजे मुखार आमी हांगा आसां आनी जेजून आमचे सोडवणे पासून केलां तें सगळें आतां मनांत हाडटा ताणें हें बलिदान पवित्र सभेच्या हातांत घालां तातूंत ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो मोगान आमी उडास करता सर्गींच्या बापा तुज्या मोगाच्या पुता बराबर आमकांय तुजे वेंगेंत घे म्हूण आमी मागता ताणें खुशे मनान आमचे पासून मरण सोंसलें पूण तुवें ताका मरणांतलो जिवंत केलोय देखून आमी तुका दिन वासून म्हणटा आमची जाप बापा तूं इतलो बरो देखून आमी तुका वाखणटा आमी तुका अर्गां दिता बापा तूं इतलो बरो देखून आमी तुका वाखणटा तुका आमी अर्गां दिता बापा जेजू आज तुजे बराबर तुजे महिमेंत आसा आनी आमच्याय सांगाता हांगा तो आसा देखून आमी तुका दिन वासून म्हणटा बापा तूं इतलो बरो देखून आमी तुका वाखणटा तुका आमी अर्गां दिता एक दीस जेजू परजळान परत येतलो तेन्ना तुज्या राज्यांत आनीक कश्ट आसचे नात रडणें आसचें ना खंतय आसची ना देखून आमी तुका दिन वासून म्हणटा बापा तूं इतलो बरो देखून आमी तुका वाखणटा तुका आमी दिन वासता
भोव मोगाळ बापा, हे वेदी वयली जेजूची कूड आनी रगत घेवंक आनी अशें पवित्र आत्म्याच्या संतोषान भरूंक तुवें आमकां आपयल्याय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्या काळजांनी तुजो मोग वाडय आनी तुका बरें दिसता तें करूंक आमकां घटाय दी. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमच्या भाग्यवंत बापाची फ्रांसीस आनी आमच्या गवळी बापाची पीटर पॉल आनी हेर समेस्त गवळी बापांची दया कर. मनशां मदें शांती वाडोवंक आनी हेरांक कुशाल बरीत करूंक जेजू बरी वावुरतात तांकां तुजो आदार दी. आंकवार मरये देवाचे माये आनी समेस्त भक्तां बराबर जेजू सांगाता तुज्या गोपांत सासणाक जियोंक आमकां सगळ्यांक वर म्हणून आमी मागता. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. सदांच आमचे दिश्ट सर्गींच्या लाजाचेर कंसोवन देवाच्या कुशे प्रमाणे जियोंक जाय हाची मजत मागून सांगात आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी संगार जाता तशी आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक शितां तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. प्रत्येक जावन आमच्या जिवितांत आसचें सर्व गुलामपण बंदड ह्या संगतींतल्यान आमकां सुटका दी. सर्गींच्या बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे खुशे प्रमाणे आमकां समेस्तांक शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. क्रिस्ताची शांती. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता. ती आमचेर सर्तींनी खेस्ताली न जावं, पूण तुजे काकुळतेन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिव. पळया हो जावन आसा जेजू. देव तरी मनीस जाल्लो, सगळ्या संवसाराचो राय तरी रसनार तरी किरकोळो दुर्बळ मनीस जालो. आमचे बसत आपणाची ग्रेस्तकाय सांडली आनी त्या ग्रेस्तकायेंत आमकां ताणें वांटो दिलो. उंड्या आनी वायना रुपार तो परत आमचे थंय येता. जेवणाक आपोवन घेतले आमी समेस्त सुभागी. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन.
Raya itu mocakan sandanya Tados tungkerinyan tuja Swagat, swagat Jesus songnya Santosana swagat karta Swadikista pritmogacha Rautukar Santmocha Swagat, swagat Jesus songnya Santosana swagat karta Swadikista pritmogacha Rautukar Santmocha Undia rupa tugas makalitan Moce admi kantun satai Kurpe jivi tula baitai Cuci cini nandan kerta Swagat, swagat Jesus songnya Santosana swagat karta Swadikista pritmogacha Rautukar Santmocha Swagat, swagat Jesus songnya Santosana swagat karta Swadikista pritmogacha Rautukar Santmocha प्रार्थूया. कनवळ्या बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडता संवसारांत तुजो उपकार घेवन सर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पावू हे आमी खलतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद तुमचे वयर घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या मोगान आनी कृपेन तुमकां धाडटा. देवाचे बोड उपकार. सोम्या हांव येता तुका अर्गां दिता, तुझे नाव गाता माया मोगान हांव जियेता. उजवाड तुजो फांकय म्हजेर राता, सदां वाटेन मेळटा काडून वेता. सोम्या हांव येता तुका अर्गां दिता, तुझे नाव गाता माया मोगान हांव जियेता. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरे आशीर्वाद दीव आमकां. बापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे.